पूल सद्याक ओल्ड ब्रिज आमचो खांडेपूरचो ब्लॉक जाला. तुमी पळयतले सगळ्यो गाडयो आमी डायवर्ट केल्या नव्या पुला वयल्यान धाडल्या. तसो आमी रोखडोच फायर डिपार्टमेंटाक कॉल केलो. तेंच्यांनी इवन 10 ते 15 मिनटां भितर तेंची फायराची गाडी हांगा पावली आनी तेंच्यांनी आतां कटींग ऑलरेडी जे रस्त्यार पडलां जे खांब्यार पडलां ऑलरेडी कट करून क्लियर करपाक चालू केलां. तुमी पळयता आसतलें. म्हणजे म्हाका सांग तुज्या आतां वार्डान कितलीशी ह्या पावसान झाडां हे जाल्या म्हणटा तशी बारीक मोठी पळयत जाल्यार कमीत कमी 10 झाडां असो इन्सिडंट एक कंटिन्यू घडत आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी न्यूज पळयता आसतले की झाडां पडप हें सामकेंच कॉमन जालां आनी जसो पावस पडला सकयली माती इरोड जावन गेल्या आनी खंय खंय लँडस्लायड जाता. आमच्या थंय तर झाडां पेचोन बिचोन ऑलरेडी लायटीच्या खांब्यार कोणाच्या घरार हें म्हाका सामकेंच कॉमन कॉल आसता ह्या दिसांनी. सो हांव लोकां कडेनूय मागता जर तुमची अशें कितें झाडां जी घरार पडपाची आसा डेंजरस आसा जाल्यार ती पंचायतीक कळया. आमी इमिडिएट तेजेर एक्शन घेतले आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या जेईकूय सांगलां जी हांगा लायटीचे खांबे बँड जाले तेय जाता तितले बेगीन रिप्लेस करचे आनी ज्यो वायरी सॅक जाल्या त्योय मातश्यो स्ट्रेट करून लोकां खातीर सेफ्टी लोकांची सेफ्टी तेंच्यांनी पळोवची. अशा तरेचे जायते इन्सिडंट हांगासर घडटा. न्यू पूल जो आसा ब्रिज जो आसा जो पेल्लो आसा तो आजून मेरेन सुरवात करिना. न्यू ब्रिजाचे म्हाका दिसता ते पावस सोंपता म्हणल्यार सारको तेंचो हँडओवर आमकां सगळ्या पब्लिका खातीर जातलो. तेंचे कामां तेंच्या दृश्टीन ते म्हणटा की आमची फास्ट चलता पूण हांव पर्सनल लेवलाचेर तुमकां सांगपा म्हणल्यार तेंची कामां म्हाका दिसना आमकां जाय तशी जाता अशी. पावसाच्या पयलीं हे एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले खंय ना खंय हो पूल जावचो 90% जाला म्हणून 90% जाला म्हणटा पूण अजून पर्यंत तूं दिनेश पळयता आसतलो थंय अजून गाडयो वचप ह्यो चालूच जावना. ब्लॉक करून दवरला तेंच्यांनी. ह्या ओल्ड पुलाच्यानूच चडश्यो गाडयो येता वयता ज्यो पयलींच्यान चालू आसा. तशेंच हांव PWD डिपार्टमेंटा कडेन मागता तेंचे JE जे कोण आसा तेंचे कडेन मागता की हें न्यू पुलाचे बेगीच्या बेगीन आमकां तो तेजी सेवा आमकां मेळची अशें हांव तेंचे कडेन मागता.